मिसाचे सुरवातेक आमी गायन घेवया A1 पेज 1. आमी सगळीं उबी रावन याज्ञिकाक येवकार दिवया. आमच्या बापान आमकां पयल्यान आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्यान. आमच्या बापान आमकां पयल्यान आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्यान. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. 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 आपणा सोशी आमकां दवरल्या आपल्या गोपांत आमकां वेंगयल्या. आपल्या सोशी आमकां दवरल्या आपल्या गोपांत आमकां वेंगयल्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हे बरे भाशेन आमी सगळीं आमी सान वांटो घेवया. सांत आंतोनीची विनवणी आमा सोमेस्तांक आमी मागुया आनी बरे भाशेन ही आमी सान वांटो घेवन देवाची कृपा आमी मेळोवन घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पवित्र मिसाची भेट देवाचें व्हड देणें आमकां. आनी ह्या मिसान आमी वांटो घेता तेन्ना जायत्यो चाळणुक्यो आसता. मॅनी जेस्चर्स, पॉस्चर्स, कम्युनिटेरियन एक समुदाय कशी आमी कोत्ता जाल्यार आयच्या मिसार ह्या वस्तूंचेर आमी नियाळ कोत्तेल्या. देवा मुखार आमी आयल्या, आमी सगळीं पातकी मनशां ह्या वेळार हें सोत ओळखून घेवन त्याच सोन्या देवा लागीं पातकाचें बोगसोणें मागुया. खालत्या काळजान सगळीं म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत बागेवून सोरान सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करा म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia kaklut ko, somia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, somia kaklut ko, somia kaklut ko. प्रार्थुया. आयच्या मिसाची भेटेन आमी खेरीतपणी मागुया,
सुनील फेर्नांदीस जो हे मिसाची भेटयता ताचे पासत ताच्या फामिली पासत ह्या मिसार आमी मागुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, जो कोण तुजो आनी पेल्याचो मोग कोत्ता तो सगल्यो तुज्यो आज्ञा पाळटा म्हूण तुज्या पुतान आमकां शिकयला. तर भागिवंत आंतोनीची देख घेवन माये मोगाच्या कोन्यांनी आमचें जिवीत भरूंक आनी तुज्या राजान तुवें तयार केल्लें सूख भोगूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जोयसाक बाकलो आनी तांणी उयेल मारली. राजाक लांब आवक मेळ्ळो. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. आतालियेक आहाजियाचे आवयक आपलो पूत मेलो म्हूण गमलें तेन्ना तिणें रोखडेच रायाळ कुळयेच्या सगल्यांक मारून उडयले. पूण जेहोशेबा जोरा राजाची धूव आनी आहाजियाची भयण हिणें आपल्या भावाच्या पुता जोयसाक व्हेलो आनी जिवेशी मारपाचे आसले त्या राजांच्या पुता मदलो ताका गुप्ती व्हरून ताचे नोर्सी बरोबर न्हिदपाच्या कुडान दवरलो. हे परी तिणीन आतालियाचे नोदरे सरशिल्लो ताका लिपयलो आनी असो ताका मरणांतलो वाटायलो. तो आपले नोर्सी बरोबर 6 वर्सां सर्वेस्पराच्या मंदिरान लिपोन रावलो. हो सगलो वेळ आतालिया देसांत राजवट चलयताली. पूण 7व्या वर्सा जेहोयादान कारितांच्या शोधपतींक आनी चौकीदारांक आपोवंक धाडले आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरान आपणा मुखार तांकां एकठांय केले. तांचे कडेन ताणें एक करार केलो आनी तांचे कडचो सोपूत घेवन सर्वेस्पराच्या घरांत राजाचो पूत तांकां दाखयलो आनी सणवारा दीस पाळी करूंक भितर सरताले त्या सगल्यांक घेवन हे शोधपती जेहोयादा यादनिकाशी आयले. सर्वेस्पराच्या मंदिरान आसलोले ते दाविदाचे भाले आनी दाळ यादनिकांनी त्या शोधपतींक दिले. आपल्या हातान हथियारां घेवन चौकीदार मंदिराचे दक्षिणेक ते उत्तरीक पर्यंत वेदी आनी मंदिरा भोंवतणी उबे रावले. उपरांत जेहोयादान राजाच्या पुताक हाडलो, ताचेर मुकुट घालो आनी ताच्या हातान आज्ञा पोट्टी दिली आनी ताका मागलो आनी सगल्यांनी ताका राजा म्हूण परगट केलो आनी ताळयो पेटून तांणी उयेल मारली. लांब आवक आमच्या राजाक. लोकांच्यो हुयेली आयकना फुडें आतालिया सर्वेस्पराच्या मंदिरान लोक एकठांय जाल्लो थंय गेली. संवये प्रमाणे राजा खांब्याशी उबो आसलो आनी ताजे कुशीक सरदार आनी तुरतुरी वाजोवपी आनी सगलो गांवचो लोक खुशाल बरीत जावन तुरतुऱ्यो वाजयतालो. हें सगलें पळोवन आतालियेन आपली आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी बोबाट मारली, घात घात. तेन्ना जेहोयादा यादनिकान लश्करी अधिकाऱ्यांक हुकूम घालो, तिका लोकां मदलीं भायर काडात आनी तिचे फाटल्यान कोणूय वचत तर ताका जिवोच मारात, कित्याक सर्वेस्पराच्या मंदिरान तिका मारूंक फावो ना अशें यादनिकान चिंतलोलें. तांणी तिका धरली आनी गोड्यांचे दारवट्यांतल्यान राजहमालाशीन पावतोच तिका जिवी मारली. जेहोयादान सर्वेस्परा आनी राजा आनी पोरजे मोदें एक करार केलो. ह्या करारा वरवीं आपूण सर्वेस्पराची परजा म्हूण
पोरजेन मांडून घेवन जाय जालें आनी तशेंच राजा आनी पोरजे मदें करार केलो. गांवच्या सगळ्या लोकांन बालाच्या मंदिराशी वचून तें मोडून उडयलें. ताच्या वेदींचे आनी मुर्तींचे कुडके केले आनी वेदी मुखार मातानांक बालाच्या याज्ञिकाक जिवेशी मारलो. आनी सर्वेस्पराचें मंदीर राखूंक याज्ञिकान राखणदार दवरले. आनी गांवचो लोक आनंदबरी जालो आनी शार शांत जालें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो. आपलें ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडलां. सगळीं म्हणुया. आपलें ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडलां. तुजे सोस्तींतल्या एकल्या तुज्या पुताक तुज्या शिवासनार बसयतलो अशें सर्वेस्परान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिल्लें उतर तो मोडचो ना. जबाब. आपलें ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडलां. तुज्या पुतांनी म्हजो करार सांबाळल्यार आनी हांवें दिल्ल्यो आज्ञा पाळल्यार तांचेय पूत तुज्या शिवासनार राजवट चलयतले नितेकाळी. जबाब. आपलें ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडलां. खरेंच सर्वेस्परान सियोन शार विचून काडलां. तेंच ताका जाय आपलें ठिकाण करूंक. हांगा हांव सदांकाल जियेतलों. हांगा म्हजें बिराड करूंक हांवें येवजिलां. जबाब. आपलें ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडलां. थंय दाविदाक बलवंत सोंसोत हांव उपजयतलों आनी म्हज्या माकलोल्याच्या गोदचो दिवो पेटोवन सांबाळटलों. ताच्या दुस्मानांक लोजेक घालतलों पूण ताचेर म्हजो मुकूट परजळटलो. जबाब. आपलें ठिकाण करूंक सर्वेस्परान सियोनाक विचून काडलां. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावुया. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय. खोशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच बागी. सर्गीचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक. सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Muima tuga somya. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, संवसारान तुमकां ठेवे एकठांय करूं नाकात. तुंय साणोस आनी कीड ते खावन इबाड कोत्तात आनी चोर फोडटात आनी चोरून वतात. पूण स्वर्गार तुमकां ठेवे एकठांय करात. थंय तांचो इबाड करूंक साणोस वो कीड ना आनी ते फोडून व्हरूंक चोरूय नात. कित्याक तुजो ठेवो आसा थंय तुजें काळीजूय आसतलें. कुडीची दिवती दोळो. म्हणटोच तुजो दोळो निवळ आसत जाल्यार सगळी तुजी कूड उजवाडीक जातली. पूण तुजो दोळो निवळ ना आसत जाल्यार सगळी तुजी कूड काळोखांत बुडटली. ह्या पासत तुजे भितर आसा तो उजवाडूच काळोख जालो जाल्यार तो काळोख केदो व्हडलो जावचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. Wakorli tuga Krista.
प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी सगळीं जेन्ना पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेता तेन्ना एक समुदाय कशी आमी येता. आमचे मोदें वेगळो चारना, आमचे मोदें आमी अंतर करिना. एकाच बापाची आमी सगळीं मोगाळ भुरगीं, एकूच आमी समुदाय. वी आर अ कम्युनिटी. आनी तेकाच लागून आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता की मिसा बलिदानांतल्यो शिस्त सांबाळटिल्यो चाळणुक्यो आमी पाळूंक जाय म्हणून. एक समुदाय कशी आमी देवाक बोसता आनी एक समुदाय कशी हें बोसोण आमी करूंक जाय ह्यो चाळणुक्यो वापरून. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पवित्र मिसाची भेट खरेंच येदे व्हड देणें, येदो व्हड थेवो आमकां देवान दिल्लो आसा. आनी जेन्ना ह्या दिसांनी आमच्या पादविकारान काय बरे भाशेन मिसा भेटे वयर हे विशय मांडलेले आसा 13 दीस, जाल्यार आयज म्हजोच एक अनुभव तुमकां सांगूंकसो दिसता. म्हज्या जिवितांतली घडलेली घडणी तुमकां सांगूंकशी दिसता. कांय वर्सां फाटीं घडणी घडलेली. हांव गुजराताक गेल्लो रितीर दिवपाक, पोरजेक रितीर दिवपाक. आनी गुजराताच्या एका इगोर्जेन हांव हेच भाशेन मिसाची भेट समोर उमतालो. कांय वर्सां फाटींच घडलेली घडणी. आनी प्रितीच्यानो, जेन्ना हांव मीस भेटयतालो, हांव कुमियांव वांटूंक म्हणून गेलो. आनी कुमियांव वांटता आसतना हांव चिंतूच, आमकां करंट मारता तेन्ना जाणा आमी न्हू, शॉक मारीत जाल्यार कितें जाता तें. इलेक्ट्रीक शॉक कसो मारूंक लागलो कुमियांतल्यान. हांव चिंतूंक पडलो, गडे म्हाजेच कितें म्हणून चिंतलें. वांटीत रावलो, पूण दोर एक पाडोवन दोत्ता शॉक मारलेले भाशेन दिसोंक लागलें. आनी त्या वेळार हांव मातसो थांबलो. जेजू, तुजें मांस रोगत म्हूण हांव सोत मानतां अशें हांवें म्हणलें. आनी म्हजें वांटप हांवें चालू दवरलें. हें म्हणना फुडें जो शॉक मारूंक लागलोलो सामकोच बंद जालो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मिसाचो वालोर जायते फावटी आमकां गमना. घडये त्या दिसा देव म्हाकाच उगडास कोत्तालो की सेवील, जी मिसाची भेट तूं भेटयता पयले सुवातेर एक याद न्ही कसो तुवें समजोंक जाय. जोरी तर तुका समजना जाल्यार लोकांक कशें समजतलें. घडये देव म्हाका घडये त्या दिसा उगडास कोत्तालो आसतलो. पूण हो अनुभव तुमकां आयज सांगूंकसो दिसलो. कित्याक आयज प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मिसा भेटेच्या चाळणुक्यांचेर आमी दोंगर मारूंक वेता. आनी मिसाचे भेटेन प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हुंयच्यो चाळणुको वापरता आमी चड. दिमी घालप, बसप आनी उबें रावप. स्टँडींग, सिटींग एंड नीलिंग. आनी प्रितीच्या बाबा भयणीनो, एका वेळार एक हे भाशेन चाळणूक वापरूंक आमकां शिडकायलेलें आसा. वी आर इन्स्ट्रक्टेड. जाल्यार प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या विशयाचेर तुका अदीक बारीक म्हायती जाय जाल्यार पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो, पोप बेनेडिक्ट XVI एमेरिटूस तो, ताणें एक बूक बरयला, स्पिरीट ऑफ द लिटर्जी. आनी ह्या पुस्तकान हाची बारीक म्हायती तो आमकां दिता. कोण भाशेन ह्यो चाळणुको वापरून आमच्यांनी एक समुदाय कशी देवाचें बोजोण करूंक जाता, पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो आमकां गमयता. जाल्यार प्रितीच्या बाबा भयणीनो, युट्यूबाचेर एक व्हिडिओ हांव पळयतालो. फादर जोसेफ एडातू, हो UK फादरांतलो, तेंचो डिवायन फादर्सांतले ते. आनी हो फादर जोसेफ एडातू एका आपले गोवायकेन सांगता. तो म्हणटा आपणाक मागणें करपाक चड कठीण लागतालें. आनी देखूनच एका इश्टान म्हणटा, इंटरसेसरी ग्रूप मेंबरान ताका सांगलें, फादर तुवें मागणें रोजार करूंक जाय. दर एका दिसा एक 1.5 वर तरी तुवें करूंक जाय. अमकी बायबल पॅसेज तुवें वाचूंक जाय, मागणें करूंक जाय. आनी तेणेन खंय ताका सांगलें, आपूण कसो म्हणून मागणें करूं, आपूण बिजी उरता आखो दिसभर. आनी जरी तर आपूण गेलो मागणें करूंक, बसलो जाल्यार आपणाक झेम येतली. तेन्ना ती वांगडी ताका सांगता, खंय तुका बसोन झेम येतली जाल्यार फादर तूं उबो रावन मागणें कर. तो म्हणटा, हांव इतलो थोकता की उबो रावन पासून म्हाका झेम येतली, न्हिदतलो हांव. तेणें म्हणटा, उबो रावन पासून तुका झेम येता जाल्यार तूं दिमी घालून रोजार कर. आनी दिमी घालीत जाल्यारूय म्हाका दिसता जावचें ना म्हजे लागीं. जाल्यार फादर म्हणटा, तुकोडे दिमी घालून पासून मागणें करूंक जायना, चलोन भोंवन मागणें कर, कितेंय कर पूण मागणें रोजार कर. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हेंच आयज तुका आनी म्हाका संदेश जावन आसा. आमी दिमी घालता, आमी उबी रावता, आमी बसता एट अ डेजिग्नेटेड टायम इन द लिटर्जी. पूण खंयचें आमी वापरूं, खंयची चाळणूक वापरूं, आमचें ध्यान मन देवाचेर आसूंक जाय. युअर फोकस शूड बी जीजस. होच संदेश आयज आमकां सोमेस्तांक.
जाल्यार प्रितीच्या बाबडीनो ह्या चाळणुकांचेर बारीकशी नदर आमी मारुया. पयले सुवातेर आमी बसतांव, जे भाशेन आतां तुमी बसलेलीं आसात, आमी बसतांव मिसाच्या टायमार. आनी बसप कितें खुणायता? वॉट इज द मिनींग ऑफ सिटींग डावन? बसप म्हणजे हांव आतां आयकूंक तयार आसा, आय एम ओपन टू लिसन. बसप म्हणल्यार तें. कित्याक आमी बसता तेन्ना आमी सुशेगाद आसता, वी आर रिलॅक्स्ड, वी आर ओपन टू लिसन. जरी तर हांव तुमचे लागीं उलयत जाल्यार आमी घरा भासाभास करता तेन्ना कितें म्हणटा? बाबा मातसो उलोवंक सोदता, मातसो बस पळया, म्हाजें आयक म्हणना आमी. मातसो बस, मातसो प्लीज हॅव अ सीट. म्हणल्यार कितें? तूं बसलो म्हणटच तुजें हांव पळय कितें सांगता बरे भाशेन तुज्यान आयकोंक जातलें. ही पयली चाळणूक आमी वापरता दर एका मिसाचे बेटेन. दुसरें म्हणटा तें आमी उबी रावता, वी स्टँड. हें उबें रावप म्हणल्यार कितें? मान रेस्पेद दिवप. जेन्ना कोण वडील येता, कोण म्हत्वाचो मनीस येता, इम्पॉर्टंट पर्सन येता, तेन्ना आमी बसोन रावना, आमी उबी रावता. वय की ना? उबी रावता आमी. सो स्टँडींग हॅज ऑल्सो गॉट अ सिग्निफिकन्स इन द होली युकरिस्ट. जे भाशेन देवाचें उतर आमी आयकता तेन्ना आमी बसता. मिसाच्या चडशा वेळार आमी उबी आसता, आमी मान रेस्पेद दिता आमच्या देवाक. जेन्ना कोण स्टेजीर आसा, घोडे आमी कॉन्सर्टाक गेल्या आनी स्टेजीर कोण तरी बरें परफॉर्मन्स दिता जाल्यार आमी सगळीं उबी रावता न्हू, स्टँडींग ओवेशन दिता, उबी रावन आमी ताळयो मारता. तेच भाशेन प्रितीच्या बाबडीनो जेन्ना मिसा वेळार आमी उबी रावता तेन्ना देवाक आमी मान रेस्पेद दिता. तिसरी वस्त म्हणटा ती प्रितीच्या बाबडीनो आमी दिमी घालता, दिमी मोडटा आमी, वी नील डावन. आनी दिमी घालता केन्ना? कॉन्सेक्रार जाता तेन्ना, उंडो सोरो जेजूच्या मास रोगतान बदलता तेन्ना, आनी थोड्या दुसऱ्या वेळार मिसाचे बेटेन. आनी हे दिमी घालता तेन्ना प्रितीच्या बाबडीनो देवा मुखार हांव घालतो जाता. दोनया तुजे मुखार हांव कोणूच न्हू, हांव एक किरकोळ कीड म्हणून हांव वळखून घेता. आय नील डावन, आय एम हंबल. आनी तेच भाशेन देवाचें बोजोण करूंक आमकां सोंपें जाता. वी कॅन अडोर बेटर वेन वी नील. तर आमी दिमी मोडटा पवित्र मिसाचे बेटेन. आनी तेच भाशेन प्रितीच्या बाबडीनो हात जोडटा, जॉयंट हँड्स. हात केन्ना जोडूंक जाय आमी? मिसार चडशा वेळार आमी हात जोडूनच आसता आनी आसूंकूच जाय. आमचे बापा म्हणटा तेन्ना पासून प्रितीच्या बाबडीनो लोकांचे हात जोडलेले आसूंक जाय. पाद्री एकलोच आपले हात उक्ते कोत्ता, लोकांचे हात सदांच जोडलेले आसूंक जाय. कित्याक एक फामील कशी आमी मागता दुनिया लागीं, आनी फादर आमच्या नांवान आपले हात उक्ते करून आमची मागणी देवाक उबारता. जरी तर तूं आमच्या बापा घरा कडेन म्हणशी जाल्यार तुज्यान हात उक्ते करूंक म्हणोंक जाता. एकामेकाचे हात धरून पासून घरा तुमच्यान म्हणोंक जाता. पूण जेन्ना आमी इगोचेन येता आनी मिसान वांटो घेता, मिसार आमचे बापा चलता पळय तेन्ना आमचे हात जोडलेले आसूंक जाय. मिसाच्या चडशा टायमार हात जोडलेलेच आसूंक जाय. फकत कलेक्शनाच्या टायमार मागीर हात जोडलेले दोन नाका. कलेक्शन बोल येता तेन्ना तुजे वाटेन न्हू, हात जोडलेले आसत जाल्यार कशे पयशे काडटली तुमी? सो हात तेन्ना मात जोडप ना, नाजाल्यार आमी हात जोडून देवाक मान रेस्पेद दिवंक गरज. आयज प्रितीच्या बाबडीनो शुभ वर्तमान आमकां कितें सांगता? तुमकां ठेवे एकठांय करा म्हणटा जेजू. कलेक्ट ट्रेजर्स फॉर युअर सेल्फ. पूण खंय? संवसारान न्हय. कित्याक संवसारान तूं बाटा बेस एकठांय करशी, तूं पयशे दुडू एकठांय दवरशी, पूण हांगा तुजें कांयच उरोना. कित्याक हांगासर सगळें तुजें काबार जातलें, साणोस लागतली, कीड लागतली, फायदो ना. कलेक्ट फॉर युअर सेल्फ ट्रेजर इन हेवन. स्वर्गीय राज्यान तुका ठेवे एकठांय कर. कित्याक थंयसर कीड पावना, साणोस लागना. थंयसर जें कितें तूं थंयसर बांदून दवरताय तें तुका सदांच उरता. आनी प्रितीच्या बाबा भयणीनो सगळ्यावून व्हडलो ठेवो जो देवान आमकां दिल्लो आसा ती जावन आसा पवित्र मिसाची भेट. उगडास दर एका मिसान तूं वांटो घेताय तेन्ना इट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टायम. कित्याक स्वर्गीय राज्यान तें बरयलेलें आसा. तूं हांगासर मिसान येयलाय म्हणून. तेकाच लागून आमच्या भुरग्यापणार म्हाका उगडास आमकां उमेद येताली. एका मिसान वांटो घेतलो, आनी एक मिसा त्या मिसाकूय रावली, तिसऱ्या मिसाकूय रावली. जितली मिसां चड तूं आयकोताय, जितले ज्या मिसांनी तूं वांटो घेताय ध्यान मन लावन, प्रितीच्या बाबडीनो देव हो तुजो सॅक्रिफीस कोत्ता. इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन हेवन. ही मिसां तुज्याच फायद्याक पडटली जाल्यार जाता ते भाशेन ह्या मिसाचो ठेवो आमी समजून घेवया. पवित्र सभेन एक भागिवंत आसा, अ रिसंट सेंट न्हू, ब्लेसड कार्लो आकुतीस. ह्या भागिवंताचें नांव आयकलां तुमी? ब्लेसड कार्लो आकुतीस. आनी
ही इज नोन एज द सेंट ऑफ द युकरिस्ट कित्याक मिसा भेटेचो जायतो मोग ताका आसलो आनी ताणें कितें केलें काल तुमकां सांगलेलें युकरिस्टीक मिरेकल कशी घडली पळय ती न्हू उंडो सोरो आसलेलो जेजूचें मांस रोगतान बदललें पळय तें संवसारान जायते कडेन अशें घडलेलें आहा ह्या काल्लो आकुतिसान कितें केलें सगळी पळय ही माहिती एकठांय केली आनी एक वेबसायट उक्तो केलो तूं नेटार वयशी जाल्यार कार्लो आकुतीस युकरिस्टीक मिरेकल म्हणून टायप करशी जाल्यार तुका सगळें मेवतलें जेजूचो मोग आसलो ताका ताणें ह्यो सगल्यो घडण्यो ताणेन दवरल्यात आपल्या वेबसायटार लोकांक गोमो दी म्हणून प्रिचा बाबडीनो हो तरणाटो भुरगो 1991 ताचो जल्म जालो 2006 थोडींच वर्सां फाटींच तो मेला पूण आयज पवित्र सभा ताका भाग्यवंत म्हणून पाचारता ब्लेसड आनी हो काल्लो आकुतीस आमकां सांगता युकरिस्ट इज द हायवे टू हेवन आमच्या गोंयांत न्हय हायवे येता ती पळयल्या तुमी हायवे तो म्हणटा कितें मिसा बेटेन तूं वांटो घेशी जाल्यार इट इज अ हायवे टू हेवन तूं स्वर्गाक वेताय देव तुका स्वर्गार व्हरता कित्याक हांगासर तुका स्वर्गीय राजाचो अनुभव मेवता जाल्यार प्रितीच्या बाबडीनो ताची उतरां आमच्या गोट काळजा मनान दवरुया एक समुदाय कशी मिसा बेटेन आमी वांटो घेवया आनी मिसाचे बेटेन आमी वांटो घेता तेन्ना फकत बेश्टे येवच्या बाराक न्हय दुसरे येतात म्हणून न्हय पूण म्हजें ध्यान मन देवाचेर दवरून आनी सगळें म्हजें काळीज मन देवाच्या हातांनी दवरून हांवें मिसान वांटो घेवंक जाय लेट अस नॉट बी डिस्ट्रॅक्टेड सैतान सगळ्याक भोंवतलो जायत्या जाणांक नाडटलो डिस्ट्रॅक्शन घालतलो पूण ना तशें जावंक जायना ध्यान मन देवाचेर दवरून पवित्र मिसाचे बेटेन आमी वांटो घेवंक जाय आनी ह्यो चाडणुको ज्यो तुमकां सांगल्यात बरे भाशेन आमी वापरूंक जाय जाल्यार हेंच करूंक ह्या पवित्र मिसाचे बेटेन खरी देवाचो आशिर्वाद आनी आदार आमकां जण एकल्याक मागुया आमेन. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार थोडींच आमची मागणी आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान पिस्पांनी आनी गवळ्यांनी आपले परगोडणेंतल्यान मिसा बलिदाना वेळार जातात त्यो चाळणुक्यो आपल्या हातान घातलेले पोरजेक खोलायेन सांगूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेलो वावर देवा कडसून येता म्हूण उगडास धरून पोरजेच्या प्रगती खातीर बरे उपाय सोदून काडूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी सगळ्यांनी मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना मिसा बलिदानांतली शिस्त सांबाळटली भावार्थी जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयच्या त्रेजनाचो 12वो दीस भेटयतल्या सुनील फेर्नांडीस आनी ताच्या कुटुंबाक भाग्यवंत आतुनीचे विणवणेन शुभ आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या वेळार मागुया आमच्या फादरां पासत आमचो पादविगार फादर सुकूर मेंडीस पादकूर फादर फ्रांसिस्को बारेटो आमचो कॉपेलांव फादर नेथन आनी तेच भाशेन हेर फादर MSFS फादर सिस्टरी हांगासर आसात सगल्यांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. तांच्या वावराचेर बेसांव मागुया देवाचें. आमचे मागणे आयकून घे बापा. प्रार्थुया. वो दयाळ बापा थोडींच आमची मागणी तुज्या आदीन आमी घातल्या ती तूं स्विकार कर आमचेर जण एकल्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. मिसा बेटेचो ठेवो आमी समजून घेवंक आनी बरे भाशेन ह्या मिसाचो आमी फायदो काडूंक आत्मीक वाटेन आमकां फायदो जावंक तुजो आदार तुजी कृपा आमकां जण एकल्याक दी.
हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया C3 पेज 29. आमची सगळी गुपीत चिंतना, आमची सगळी गोळटी दुकां, आमचे आवडे आमची काळजां, हे तुकाच भेटयता दोनिया. तुजे भेटे बरी सगळे, जावूंक आमी ओंड्याचे कुडके, तशें जावूंक सोऱ्याचे तेंबे. हेच कोतकोटीत आमचे आवडे, तुजे भेटे बरी सगळे, जावूंक आमी ओंड्याचे कुडके, तशें जावूंक सोऱ्याचे तेंबे. हेच कोतकोटीत आमचे आवडे. हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताचो ओप्रिमीत मोग भोक्तीपणी आमी समोरमतां. तातूंत वांटो घेवन तुज्या भोगतां वरीं तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान दिसान दीस वाडोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय ओशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सोबा नव्या बोळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा. आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतोरी. देखून सगल्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorvespor tu, sorgani sosar bolla, tuja voi bova, un sorgi tuka soi soi, un sorgi tuka soi soi, un sorgi, un sorgi. Sorgi tuka soi soi, sorvespora ce navi, vieta ta soi, un sorgi tuka soi soi, un sorgi tuka soi soi, un sorgi. Un sorgi tuka soi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत.
आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचारी ताणें उंडो घेतलो. तुकादीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगोटुया. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो दवरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, तिचो पोती बागीबोन जुसे, बागीबोन धोर्म दुता, बागीबोन आंतोन आनी सोर काडीत मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोही मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेले मागणे सगळीं सांगाता म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळडेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें आयच्या दिसा तूं आमकां जोण एकल्याक म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सुम्याची शांती सोरां घाल तुमचे सोवे आसूं.
एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कुडी आनी रक्ताची मिसळणे वरवीं आमकां देशवत्यांक सासणाचें जिवीत मेळो. सुमे जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवंक वेतां ती म्हजेर जट्टी आनी कास्ताडी नाजावं पणचे काकुरीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडी भलायकी आनी वखद मेळो. तुजी सोडशिली वेगळी सोरोंकेनीच निर्मित सायबा. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. होच जावन आसा जिवो जेजू आमचो सोमी आमचो देव जाणी आमकां एकठांय केल्यांत एक समुदाय कशी आनी ह्यो चाळणुको वापरूंक होच जेजू आयज तुका आनी म्हाका उलो कोत्ता. ह्या आमच्या देवाक शेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तूं म्हाजे भितर येवन शे म्हूण म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवंक वेताना आमी गायन घेवया D5 पेज 49. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका पळोवंक बगूं आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका पळोवंक बगूं आमकां जागोय जेजू. दिसता दोवो उंडो दिसता तांबडो सोरो शेवता जेजूची कूड ताचे जिवे रोगो. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका पळोवंक बगूं आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका पळोवंक बगूं आमकां जागोय जेजू. दिसतात सदी मनशां जाणटी आनी नेणटी भोगता जेजूची कूड तिचे जिवे सांदले. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका पळोवंक बगूं आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका पळोवंक बगूं आमकां जागोय जेजू. दिसतात पळोवंक वेगळी भाशेन जातीन काती भोगता जिवो जेजू. ताची कुडार तुकू
भावार्थाचे दोळे भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघून तुका पळोवंक बघून आमकां जागोय जेजू आमकां जागोय जेजू भावार्थाचे दोळे भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बघून तुका पळोवंक बघून आमकां जागोय जेजू आमकां जागोय जेजू प्रार्थुया. बोकोणवाळ्या बापा, ह्या सोडवणीच्या संस्कारान वांटो दिवन सोर्गींचे गोडसाणीच्या जेवणान तुवें आमकां पोसल्याय. ह्या पोसणाच्या बोळान भाग्यवंत आंतोनीच्या प्रिती मोगाची देख घेवंक आनी अशें स्वर्गार तुजे मोहिमेचे वांटेली जावंक आमकां फावो कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमची सवय आसूं आनी सोर पोरवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा जोण एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उपकार करून बसात. फाल्यां सोनवारा दीस भाग्यवंत आंतोनीच्या त्रेजेनांचो निमाणो दीस. सकाळीं मिसां सदांचे परी पयलें 6 वाजता, दुसरें 7 वाजता इंग्लीश भाशेंतल्यान, तिसरें 8 वाजता आनी चवथें 9:30 वाजता. फाल्यां सांजेचें प्रार्थना आहा देखून आमी वेस्प्र म्हणटा. सांजेचें 4:30 मीस आसचें ना आनी न्हय म्हूण 7 मदें कोत आमी मीस दवरलां तें वेस्पराचें मीस 5:30 वाजता. 4:30 ना आनी 7 ना, 5:30 वेस्पराचें मीस. आयतारा दीस तिदूस परब पडटा जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची. मी सदांच भोव पवित्र कुडी रोगताचें, पूण मागीर बायली समोरमणी भाग्यवंत आंतोनीची हें मनान धरून आमची मिसां हे परी जातलीं. पयलें मीस 5:30 वाजता, दुसरें मीस सकाळीं 6:45 वाजता इंग्लीश भाशेंतल्यान, तिसरें 8 वाजता आनी चवथें 10 वाजता. सगळीं परबेची मिसां. फकत निमाणें मीस जाल्या उपरांत पुरसां आसतलीं, पावस ना जाल्यार. तुमच्यो 2 व्हिलर्स इगोर्जेच्या कंपाउंडांत तुमी पार्क करूंक जाता. उरलोलीं 4 व्हिलर्स तुमचे मोटरां आमच्या पार्किंग लॉटान दवरची. आमचे कोंफरात तुमकां आदार दितले. न्हू जाल्यार तुमच्यांनी सकयल ते वाटेन इगोर्जेचे फुडल्यानूय तुयी पार्क करूं येतात. तुयी घोडे फेर येयत, हांव नको फेर, कित्याक फेर हिंगा घालूंक सोदता. हांवें सांगना सकलोस फेर, पूण थिंगा घोडे पार्किंग स्लॉट मेळत तुमकां. पूण चडशें पार्किंग स्लॉट हांगा आनी हॉला कडेन हांवें आनीकूय सुवात तयार केल्या. कित्याक म्हाका नाका तुमची येरादारी
आमच्या रस्त्यांचेर धरून सगळें ट्रॅफिक ब्लॉक जाल्लें कित्याक म्हाका सांगलां त्या फेस्ताचें सारकें ट्रॅफिक ब्लॉक जाता ट्रॅफिक फ्लो जावं दी पूण आमचें पार्किंग सारकें जावं दी फादर हायसिन पिंटो जो ह्या दिसांनी कुमसाराक बसता सकाळीं 7 वाजता ते मागीर 11 पासून आनी सांजेचे 4 ते 6 पासून तो आसता तुमच्यांनी कुमसार करूंक जाय येवंक आमी केन्नाय साकिस्तीन बसता आमी आसता तुमकां कुमसार दिवंक जाय तुमी साकिस्तीन दिवचें कालच्या दिसाक कलेक्शन जालां 2,110 रुपये तुमच्या उदारपणा पासत आमी तुमकां दिन वाचता आनी भायगोंत आंतोनीचे मदतीन देवान तुमचेर आपली विंचलोली आशिर्वचनां वतो म्हूण मागता तर आमी मागणें करुया भागिवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें भागिवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवंशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालते पडी मागता नमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां नमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोरमृता कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ बोर म्हजें मन जाणवायेन पेटोय म्हजें काळीज प्रिती बोगान आनी सोर भोंवतणी म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उगटें कोत्ता आनी तुजे विंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणेन दितलो आनी गरज त्या कुडयोत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका बोत्तलो म्हूण आस बाळगितां आनी बरवंशान रावता भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजे हुस्के आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय तुजे विंगेंत आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार हे वेळार तुका जाय तें भायगोंत आंतोनी कडेन माग ओरचोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन तुका ओलो मात्तल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय तर तुजे पोतवेदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय तोंडाय आनी शांतताय ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तुमचे खातीर तांचे खातीर तूं तांबनासतना विनंती कर आमेन दुनियाच्या या दुर्विराट भोगतीपणा संसार बोरदीस लोक ताका करतात नमन आयच्या दिसा सोडून घेतलो संतोष सगल्या वळतो निर्मळ्याद आसलोलो चूक नासलेले जिमान चुकेची येलो ताची कुडी फुको वेळाक दिवपाचो श्रेष्ठात मोताचो ताच्या उंचपुण्यान साबार पाटपोळशेच्यो कुडी पोली वेता तुय पडलेल्यो
Isobahangasun kurtagayona Tachamanam soita chetane sulla Tachabagi von magnen melunkamka Virtamonastana Salamondi podviani van merzo Sorgarasa taka sudrir boslolo Porzolanda kososar zoloitato Exaunui eklo Amen आमची पासत माग भागिवंत आणतो Amka fauza jak Jesu Christan basailate प्रार्थुया देवा आमच्या प्रितीच्या बापा जो कोण तुजो आनी पेल्याचो मोग करता तो सगल्यो तुज्या आज्ञा पाळटा म्हूण तुज्या पुतान आमकां शिकयला दुर्भाग्यवंत आंतोनीची देख घेवन माई मोगाच्या कुरण्यांनी आमचें जिवीत भरूंक आनी तुज्या राजान तुवें तयार केल्लें सूख भोगूंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं देवाचो आदार आमचे थंय आसूं सोदांक घाल शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज नंबर 243. Santatoni bogta Virgyace kulicha Dusha krontar kelta Balok Jesu rasa Dusha krontar kelta Balok Jesu rasa Santa Surya tuji tera Soda vekur bokta Apa piacha